मोगाल बाबुनांदो हांव जुजे मास्करनस लिपलेले कलाकार हो एपिसोड हांवें जायते म्हयने आदीं सुरू केल्लो। कांय कारणांक लागून मदेंच हे एपिसोड दाखोवपाचें बंद जालें। आतां हांव परत आयलां घेवन लोकांच्या आवडीचो म्हजो एपिसोड लिपलेले कलाकार। लिपलेले कलाकार हो एपिसोड तुमच्या नदरे मुखार हाडपाचो एकूच हेतू जावन आसा आमचे कलाकार जे कोंकणी पासत वावुरल्यात, जायतो वावर केला, कांय कारणांक लागून ते लिपोवन उरल्यात, कोणें तांकां दामून दवरल्यात वो पोटाक लागून ते परदेसान गेल्यात आनी तांचो वावर इनकम्प्लीट उरला। असल्या मनशांक लागून असल्या कलाकारांक लागून हो एपिसोड हांवें तयार केल्लो। आतां तुमच्या आदारान आनी तुमच्या मागण्यांनी हो परत सुरवात जाता। आयज आमी पावल्यात कुर्तोरी। कुर्तोरी देवान सोबितायेन नेटयलां, दोंगरांनी नेटयलां, शेतांनी नेटयलां। बरे फुटबॉल प्लेयर कुर्तोरीच्या गांवांत आसात, तशेंच बरे कलाकार आसात। तुमकां सजमलें आसतलें आयज असलो एक कलाकार तुमच्या मुखार घेवन येता। तो साबार देण्यांनी भरलेलो, तुमी ताका वळखतात, पूण कांय कारणांक लागून आतां तो दुवेंत जावन ताचे लागीं पयलीं भाशेन जायना। थोड्यांक सजमलें आसतलें जाल्यार वेळ करिनासतना तुमच्या मुखार हाडटा बऱ्यांतलो बरो कलाकार, बरो आर्टिस्ट, बरो पार्टिस्ट, बरो कांतोरीस्ट, बरो कंपोजर कॅजिटन दे कुर्तोरी। आयज तुमच्या मुखार कॅजिटन दे कुर्तोरी। आमी भासाभास करतले आनी जाणा जातले ताची जिविताची खबर आनी पालकार ताणें कसलो वावर केला पळय तो तुमकां जाय ते ताच्या जिविता वयर गोमून येतले। जाल्यार वेळ करिनासतना आमी चालू करतात लिपलेले कलाकार। पयलो प्रश्न तुका, तुजें घर खंय, तुजें मायपाचें नांव कितें, आनी जरूय कोणूय तुमच्या फॅमिलींत तियात्रीस आसलो जाल्यार ताचें नांव सांग। आमच्या तियात्रीस फॅमिलीन आसा म्हणल्यार हो कॅजिटन दे कुर्तोरी आनी माथेन आंतोनेत दे मायणा ही आमची दोगांय फोरजोडलोलीं तिका कुर्तोरीच्या गांवान आमचे फॅमिलीन दोड्यांनी दुखां बोत्ता। म्हज्या पायचे आनी मायचे नांवाचो उगडास करूं। म्हजो पाय मेनू फेर्नांडीस म्हटल्यार आख्या कुर्तोरीन फामाद। चडांत चड म्हज्या दोड्यांतल्यान दुखां बोत्ता। आमची माय शेतान काम करून पालवाक बांदून हाडलोलें जेवण आमकां वाडटाली। सातूय भुरग्यांक मायचें नांव जावन आसा मागदालीन फेर्नांडीस। 4 भावान 3 भयणय आमी। तुजी ही तियात्रीसपणाची कला तुका आसा म्हूण केन्ना गमलें आनी तुवें ही सुरवात केन्ना केली? पयली सुरवात म्हजी जाली कुर्तोरीच्या गांवान। आमचो फामाद स्वर्गस्त तियात्रीस विलियम दे कुर्तोरीच्या तियात्रान आंकवारपण सोसूंक जायना। तेच परी हेडान नाचपी जॅक दे सिल्वा, तेच परी आमचो बऱ्यांतलो बरो तियात्रीस राय जॉर्ज कोयेलो दामणांतलो त्या तेंपार भरपूर तेजो तियात्र फामाद जाल्लो फुलां। बऱ्यांतलो बरो त्या तियात्रान म्हाका एक्टींग करूंक चान्स मेळ्ळो म्हणून हांव उपकारी म्हज्या जॉर्ज कोयलाचो। तियात्रान जाकोबाच्या तियात्रान इतलो फामाद जालो जाय जागे हो बऱ्यांतलो बरो तियात्र 100 वयर ताचो तियात्र जालो। ह्या तियात्रान हांव भरपूर परजोडलो आनी उपरांत साबार ताजे तियात्र केले। नांव आस्तीक डायरेक्टर तियात्रीसांक नेसलो बोलाकी बिगडोन उपरांत म्हजो वावर थंयसरूच उरलो। जॅकपाक उगडास उरपाची कसली भुमिका तुवें केल्ली? उगडास जाता तुका? उगडास उरपाची भुमिका केली तेजी हांवें केरलायट बऱ्यांतली बरी भुमिका केल्ली केरलायट। उपरांत तातूंत तेच तियात्र जायत जाग्यान जायते एकूच न्हय 2 पूण रोल केल्ले। उपरांत म्हाका बऱ्यांतली बरी म्हाका संदी दी आमचो कॉमेडियन हांबट बऱ्यांतलो बरो तेच भशेन डायना आनी आमचे एनी क्वाद्रिस भुमिका कोत्ताना कारेज दिताली इतली हेजी भिये नाका वच फुडें। बरी खबर, एकदम बरी खबर। तुवें कोंकणी पासत कितल्यो सिडी काडल्यात वो तुवें एक कोंकणी पालका खातीर कसलो वावर केला? बाळदेस तशेंच साश्टी कॅजिटन दे कुर्तोरी म्हणल्यार म्हाका वळखता माचयेचेर तशें कॅसेडीनी। पयलींच म्हजी कॅसीट हांवें काडलेली मारेकार एक्सिडेंट। ताच्या फाटल्यान जायत्यो म्हज्यो कॅसिटी आहा 20 ते 22 जातल्यो म्हाका कॅसिटीनी हाडपी। फाउस विदा कोस्ता तेच परी फेवेंजे दा कोस्ता म्हाका जात कॅसिटीनी भरपूर परजोडीत केलो। बाप कॅजिटन तुजी खबर आयकून म्हाका चड दूख भोगली।
हांवची तूं स्टेजी वेलो नाच जालो आनी हांव तेन्ना गोल्फांत आसलो आनी म्हाका मागीर गमलें की तूं बरो पासार जायना, तुजी हेल्थ बरी ना. हें आयकोन म्हाका खूब दूख भोगली. पूण तुजे लागीं हांव विचारूंक सोदतां, जेन्ना तूं घरांत दुयेंत जावन पडलो, तुजो इतलो कोंकणी पासत वावर तुवें केल्लो आसा आनी आमच्या गोंयांत जायते फामाद चॅनल चलतात टिवीचेर, न्यूजाचेर, न्यूज दाखयतात, कलाकारांचे इंटरव्यू आपयतात, जाल्यार म्हाका सांगशी असल्या चॅनलांनी तुजो केन्ना उगडास केला? ना जुझो मेस्कारेन कोणेच म्हाका सोयेक दिवंक ना. जसो परेन आयज हांव उपकारी म्हज्या इश्टाचो एडल रेबेलाचो हाणें म्हाका म्हजो उगडास करून म्हजे वयर ताणें बऱ्यांतले बरें कांतार म्हणून म्हाका ताणें जिवा दवरलो म्हणून ते जाण वाकाणटात की तुजो कोणें उगडास करूंक ना, तुज्या बेस्ट फ्रेंडान उगडास केलो म्हूण. असले फ्रेंड जावचे तियेत्रांत आजून पासून आसलोलो जाल्यार तूं कितें कोत्तलो आसलो, असलें कसलेंय सपन तुजें पुरें जावंक ना तें तूं सांगूंक सोदची? तो म्हज्या मनान आसा. त्या तियात्राचें नांव पासून हांवें तयार करून दवरलेलें आसा. त्या तियात्राचें नांव गोच्च्यो खबरो सोयऱ्याक न्हय ट्युशन. तियेत्र फिल्ड मातशें चेंज जालां, पयलींचे भाशेन तें ना. जाल्यार नवे कलाकारांक तूं कसलो संदेश दिवंक सोदता? बाब जुझे मास्कारेन्स, हांव सांगूंक सोदतां म्हज्या जिवितान चलतां चलतां बंद पडलो नशिबाचो गाडो. पूण आतांच्या भुरग्यांक हांव सांगूंक सोदतां, माचयेर आसलेल्यांक, तांणी बरे भाशेन माचयेर आपलो वावर करून कोंकणी भास जिवी दवरची. मनशाची भलायकी बिगडटूच आदल्या तियात्रिसांनी जायती भलायकी बिगडोवन तांचे लागीं जायना, तांतलो एक हांवूय आसा. सारकें. आनी तियात्रिसपण आसा तें आतांच्या भुरग्यांनी जियेन दवरचें. कित्याक आतांचे भुरगे माचे वयले न्यू न्यू येतात, त्या आदल्या तियात्रिसांक तरी ओळखोना. देखून तांणी आदल्या तियात्रिसांची आमचे असले तियात्रिसांची ओळख घेवपाक चड गरजेची. आमकां लोकांचे मदें फुडो करूंक जायते त्रास जाताले. आमी केन्नाच घर करून आमी स्टेजीर चडोंक ना. आमी ल्हानविकायेन वयर चडले आनी आमकां ल्हानविकायेन लोकांक काळजान मानून घेयले. कित्याक घर कोणाक वयर काडिना बा तियात्रीस बा. आतांच्या भुरग्यांक सांगता हालती काय घेयात, आमकां तियात्राचे 3 वरां मान आमकां तियात्राची राती. पूण सकाळीं जाप करूंक गेल्यार आमची फुलोवन भोंवता छाती एक परी केन्नाच करूंक जायना. आमी सरकाराक एकूच विनंती, आमचे जायते तियात्रीस दुयेंत जावन बेडीर पडलेले आसात. प्रेशर वाडोवन हाय डायबिटीज जावन ते घरांत दुयेंत आसात, दुडुना जावन ते दुखांत आसात. सरकारा लागीं विनंती, असले कलाकारां पासत एक फांड तयार करचो आनी हे फांड तांकां दिवन तांचो ट्रिटमेंट जावचो, जे वरवीं हे आमचे दुयेंत आसलेले कलाकार सरकाराक सदांच उपकारी आसतले. कोण दुयेंत आसा जाल्यार सरकारान सर्वे करची आनी खरेंच दुयेंत आसलेल्याच मनशांक हें फांड दिवचें, ही म्हजी विनंती. मोगाल बाबोंडानू, हांव समजता हो एपिसोड तुमकां आवडलो आसतलो म्हणून. जाल्यार दुसरे फावटी हांव घेवन येतलो तुमच्या मुखार असलोच एक लिपलेलो कलाकार. ते मेरेन तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं.